आमी गीत घेवया G7 पेज नंबर 100 हो पळय तो येता. हो पळय तो येता बासायलो सोडवणार. हो पळय तो येता बासायलो सोडवणार. दिकेयोन बेसोडात सोडवणार याचो जालो. तुमची कोण काटलो तुमचो बारोबार दोलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आम्ही आदवेंत वा क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा. जशें पास्काचे फेस्ताक तयारी करूंक आमकां करेज्म हो काळ दिल्लो आसा, तशेंच नातालांच्या फेस्ताक तयारी करूंक हो आदवेंताचो काळ. पूण आमचें वायट नशीब कथोलिकांचें, आमी ती युरोपाची आनी अमेरिकाची संस्कृती आपणावन आदवेंताच्या काळार तयारी करचे सुवातेर आमी नातालांच्या काळार करूंक जाय जाल्यो गजाली आतां करता. देखीक नातालांची गितां, कॅरल कॉम्पिटिशन, मागीर नेकेत्राचें कॉम्पिटिशन आनी कसले सगळे गजाली पळय आमी आतां करूंक बसल्या. हें सारकें ना, हें चुकलां. देवा मुखार आमी चुकता. पूण हातूं आमचे पाद्री आसात, माद्री आसात आनी हाका लागून लोक चुकता. हें आमी समजून घेवया. भितरली तयारी आमी करूंक जाय. ह्या आदवेंताच्या काळार 2 गजालींचो आमी उगडास काडटा. आदवेंताचो आयतार सुरू जालो फाटल्या आयतारा. 15 तारीख मेरेन आमी जेजू दुसरे फावटी येतलो आनी आमची सगळ्यांची झडती करतलो. बरें केल्ल्यांक इनाम आनी वायट केल्ल्यांक शिक्षा मेळटली. ताचो आमी उगडास काडटा. आनी 16 तारखे थावन आमी जेजू 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत आयलोलो, जल्म घेतलो ताणें, ताचो आमी उगडास काडटा. म्हणटच ह्या आदवेंताच्या काळार आमी फकत भायली तयारी न्हू, भितरली तयारी करूंक आमी देवाचो आदार आनी ताची कृपा मागुया. आनी आमी चुकल्या आनी चुकता देखून बापा लागीं भोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत म्हागे हो सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थूर मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. मागुया. सर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवून तुजें बळ दाखय
आनी आमच्या पातकांनी आडावन धरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगी मेळशी कर. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इजयेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान एक गीत गायतलें. खिल्या वरवीं आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी खोट सर्वेस्परान बांदलां. दारवटे उगडटा. प्रमाणीक आनी विस्वाशी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराच्या सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें करप. उंच दोंगराच्या माथ्यार खोटान रावतल्यांक ताणें सोकल्या उडयल्यात. तें खोट तो मोडून उडयता, ताचें निसणटण कोत्ता. तें मोडून ताचें सत्यानाश कोत्ता. ल्हानविकायेच्या पांयां तळा दोळबाळ्यांच्या पावला खाला तें खोट माडवतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठमेर नासलोलो. मनशांचेर विस्वास दवरच्या परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार उदीक बरें. राजकुंवराचेर विस्वास दवरच्या परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार उदीक बरें. सोबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडटा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराच्या आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार फकत भक्तिवंतांक. तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें थारोवन केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सोबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. खोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. खोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरान तान आमी तुका सूख भोगतांव. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सोबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण सर्गार राज्यान भितर सरतसो ना, पूण सर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच सर्गार राज्यांत भितर सरतलो.
देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. इजायास प्रवादी म्हणटा, शार बांदलां, त्या शाराक ताणें दुरी उबारलां आनी तें कोट, इंग्लिशीन ताका आमी फोर्ट म्हणटा, आनी सर्वेस्पर सदांकाल तकता तसलें खडप म्हणटा. आतां सर्वेस्परान बांदलें शार घटमूट आसतलेंच, बरेंच आसतलें न्हय. म्हणजे इस्रायल परजेक इजाया प्रवादी एक भरवंसो दिता, भियो नाकात, सर्वेस्पर तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. दुसऱ्या वाचपांत आमी जेजूचीं उतरां आयकलीं. जायते फावटी आमी तीं आयकल्यांत, पूण आमी कितें करता, एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडटा. आमकां दिसता आमी इगर्जेक आयलीं, मागणें केलें, वाती पेटयल्यो, फुलां घालीं, थंय वचून रेलिकेचें दर्शन घेतलें, हें सगळें केल्यार आमकां इनाम मेळटलें. ना ना, आमी जें कितें भावार्थान मांडून घेता तें आमच्या जिवितांत आमी जिवंक आसा. जेजूक आमच्या जिविताचें आमी केंद्र करूंक आसा. खंयचोच सांत न्हय, सांतीण न्हय, साबीण माय सयत न्हय. साबीण मायक आमी मान दिता, पूण पयलो मान देवाक. देवाक दिवचो मान आमी आनी कोणाकूच दिवंक जायना. पूण आमचो लोक पळय कितें करता, जेन्ना बाजिलिकेन वेता, पवित्र साक्रामेंत आसा, साक्रामेंताक कोण मान करिना, भोव थोडीं. रेलिकेक सगळीं मान करता. अरे बाबा, सांप्रसावेर आयिल्लो आपणा खातीर न्हय, तो आयिल्लो जेजू खातीर. आनी ताणें आमकां सांगलें, जेजूची शिकवण जसो हांव जियेलां तुमी जियेयात. म्हण जेजूक आमच्या जिविताचें आमी केंद्र करूंक जाय आनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. फुडें जेजू म्हणटा, ना जाल्यार ते घराची तो वपार दिता. खडपार बांदलेलें घर आनी रेंवेर बांदलेलें घर. कोण तरी रेंवेर घर बांदता, ताका सारकी बुन्याद घालचो ना, घालतलोच न्हय, कित्याक आमी हांगा गोंयांत रेंवेर घरां बांदता, पूण ताका सारकी बुन्याद आसा. पूण खडपाचेर बांदलें घर तें एकदम आनी घट, कितेंच ताका वायट जावचें ना. आतां जेजू खंयच्या घराची खबर करता काय, आमी रावता त्या घराची ना, तें घर बांदूंक आमी जाणा. जेजू सांगता, आमच्या जिविताचें घर हांवें म्हजी बुन्याद कोणाचेर घाल्या? देवाचेर, दुडवांचेर, म्हज्या भाटांचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या कामाचेर, म्हज्या सोबायेचेर वा म्हजे ताकतीचेर, कित्याचेर हांवें घाल्ली आसा म्हजी बुन्याद? जर जेजूचेर जर म्हजी बुन्याद हांवें घाल्या, तर म्हज्या जिवितांत म्हाका कितल्यो आडकळी येवं, त्रास येवं, विघ्नां येवं, आनवारां येवं, हांवें भिवची गरज ना, कित्याक जेजू म्हजे सवें आसा. जेन्ना हांव त्रास भोगतां, म्हजो जेजू म्हजे बरोबर ते त्रास सोंसता आनी तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. ह्या भावार्थान आमी जियेता. चडसो क्रिस्तांव लोक ना, बेश्टे नांवा पुरते हांगा हाताचेर एक खुरीस काडटात. म्हज्या हातार खुरीसच ना. हाताचेर खुरीस काडून कांय फायदो ना. आमचें काळीज आमी जेजूचें करूंक जाय. आमचीं चिंतनां जेजूचीं जावंक जाय, आमचीं उतरां जेजूचीं जावंक जाय.
आनी आमच्यो करण्यो जेजूच्यो जावंक जाय. आमीच ह्या संवसारान आनी एक जेजू जावंक जाय. ना जाल्यार आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा, कितें फायदो? म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना तेन्ना कोण व्हरता? हांवूच. आमी उतर क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणटा न्ही, ह्या उतराचे हांव 2 वांटे करता, ताचो कुडके करता. क्रिस्त आनी हांव. क्रिस्त आनी हांव मेळून क्रिस्तांव. जर म्हज्या जिवितांत क्रिस्त ना तर कोण उरलो? हांवच उरलो. मागीर म्हज्यान क्रिस्तांव म्हणून कशें म्हणूंक जाता? आनी हांव क्रिस्तांव म्हणून हांवेंच म्हणल्यार जाता? म्हज्या जिविताचे देखींतल्यान हांवें दाखोवंक जाय. जायते फावटी सांगलां, आज परत्यान सांगता. आमकां आनी हे धर्माच्या लोकांक फरक आसूंक नाका. आमी तांच्याच पावंड्यार रावल्यार वा तांचे परस पास्ट जाल्यार आमकां क्रिस्तांव म्हूण सांगून कितें फायदो? आमी तांचे परस वेगळीं आसूंक जाय. न्हेसणान न्हय, न्हेसण न्हय, खाणा जेवणान न्हय. आमचें वेगळेंपण आमच्या जिवितांतल्यान. कित्याक आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत जियेता. आमी प्रामाणीक मनशां, आमी शांतीची मनशां, आमी मोगाची मनशां, आमी सेवेची मनशां, आमी दुसऱ्यांक समजून घेवपी मनशां. हें जाताना आमी क्रिस्तांव जाता हें आमी समजून घेवया. तर आज आमी ह्या जेजूच्या मिसांत वांटो घेतना आयच्या दिसाची आमची चिंतना, आमची उतरां आनी आमच्यो करण्यो जेजूच्यो जावं दीत. हेरांक बरी वाट दाखोवंक जेजूचो उजवाड सगळ्यांनींतल्यान पसरूंक देव आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागुया. आमी गीत घेवया. C3 पेज नंबर 29. आमची सोगलीं गुपीत चिंतना. आमची सोगलीं गुपीत चिंतना, आमची सोगलीं गोलती दुखो, आमचे येवणे, आमची काळसो, हे तुकाच भेटोयता दोनयो. तुजी भेटी बरी सोगली जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावं सोन्याचे थेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे येवणे. तुजी भेटी बरी सोगली जावंक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच जावं सोन्याचे थेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे येवणे. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ती ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयललें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय, उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिखा प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारिये देवाचे माये संगती, सान जुजे तिच्या पती संगता, भाग्यवंत धर्मदुतां, सान फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमची चिंतना जेजूची जावंक, आमची उतरां जेजूची जावंक आनी आमच्यो करण्यो जेजूच्यो जावंक आमकां ताचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजूनच शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून आमी म्हणुया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या पातकांतली आनी सर वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतां, तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी तुजी शांती आख्ख्या संवसाराक, आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या जिल्ल्याक, आमच्या तालुकाक, आमच्या गांवांक, आमच्या वाड्याक, आमच्या घराक आनी आमकां दर एकल्याक तूं दी, जंयसर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिली संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक. आमच्या मोगान तो मनीस जालो, खालतो जावन जियेलो, दुबळो जावन भोंवलो आनी शेवटी आमचे खातीर खुर्सार वळवळ्याचें मरण तो मेलो. पण बापान ताका जिवन केलो. हो जिवन जेजू आतां आमकां आपल्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया. D46 पेज नंबर 74. शेल्यांक हांव दार. सोथो सांगता शेल्यांक हांव दार, मोर्चे वरवीं भितर सोल्यार कोणूय तो सातलो सालवार सोरो ताका
साकून आयला देवून दुस्मनांतली सोडून दिवंक मोज्या शिड्याक आयला घेवन सासणीक जिवीत मोजे वाटूंक देवता विस्वासोदान तुझे आमाशिल्या गवल्या जेजू एकाच विटान दवूर समोर बरो गवळी हांव शिल्याचो तांचे खातीर तयार मरूंक आयल्या दुस्मान हांव पळोना तांकां सोडून हांव वचना देवता विस्वासोदान तुझे आमाशिल्यांक गवल्या जेजू एकाच विटान दवूर समोर सोशी बापाक ओळख म्हजी आनी म्हाका ओळख ताची म्हज्या शिड्याक म्हजी ओळख आनी म्हाका तांची ओळख देवता विस्वासोदान तुझे आमाशिल्यांक गवल्या जेजू एकाच विटान दवूर समोर दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. मोगळा जेजू, तूं आमचो देव, तूं आमचो सोडवणार. उड्याच्या रुपार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय. आमी तुका अर्घां दिता, तुका नमस्कार करता, तुका दिनवासता. आयच्या दिसाची आमची चिंतनां, आमची उतरां आनी आमच्यो करण्यो तुज्यो जावं दीत. आनी अंतल्यान आमी तुजीं सिसां, तुजीं पाटलावदारां म्हूण हेर लोकांक वळख मेळून दी. तुजो उजवाड आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या गांवांनी आनी जंयसर आमी वेता काम करता थंयसर तो पसरून दी. आनी तशें करूंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी.
सुखाचो बरमसो धरून वर्त्या देवाच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकून रावता. देखून प्रामाणीकपणान आनी भक्तीपणान ह्या संवसारांत जियोवया. दया करून उबे रावात. मागुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिला आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तकतेल्या देण्याक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देवाचे, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव तुमचेर देवूं, तुमकां राखूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू घेवन ताचे सांगता आमी आमच्या घरा आमच्या गांवांक फाटीं वचुया. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. तुमचें इंतेसांव देवा मुखार दवरात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. जायतीं विजमितां घडटात न्ही, तसलें विजमीत हांगा नोवेनाच्या पयल्या दिसा घडलें. जें हांवें अणभवलें तें तुमकां सांगता काबार करचे पयलीं. हो तुमी माटो पळयतात कितलो सोबीत आसा, केदो व्हडलो आसा. नोवेनाच्या पयल्या दिसा म्हणजे सोमारा दिसा सकाळीं 4:15 वरांचेर 4:15 कुमसाराक म्हणून हांव साक्रिस्तेन गेलो. हरशीं कुमसार 5:30 हांव वचून थंय आसलो. लोक येवना म्हणून हांव कुमसारे त्या साक्रिस्तेच्या भायर उबो रावन बायबल वाचतालो. तेन्ना 2 अस्तुऱ्यो आयल्यो आनी बोबो घालूंक लागल्यो, फादर उजो लागला, उजो लागला. हांवें म्हणलें खंय, तांकां सांगूंक जालें ना. तांच्या फाटल्यान हांवूय धांवलो आनी धांवून हांवें पळयलें हांगा वयर हांगासर हे 2 बल्ब आसा, थंयसून तुमकां दिसना हांगा उजो पेटलो. आनी हांव नकळो कितें करूंक जाय. हांगा कोण ना, सेक्युरिटी ना, फायर ब्रिगेड ना, पुलीस ना, कोण ना, पाद्री ना, कोण ना. हांवें देवाक उलो मारलो. फायर ब्रिगेडीक फोन केलें. फायर ब्रिगेड फोन घेना. मागीर कितें करचें. मागीर वो ते भितर गेलो. पळया म्हणलें तो मेन बंद केलो. म्हाका खबर ना तो मेन वा ना, म्हाका खबर ना. देवाचे दयेन तें बंद जालें. तो बल्ब तुटून सकयल पडलो. तुमच्या हांगा येवन पळोवंक जाता. वयर आल्तारा चडून थंय काळें जाल्लें आसा आनी उजो बंद जालो. मागीर फादर पात्रिशियोक हांवें आपयलें. फायर ब्रिगेडीक फोन केलें. मागीर ते आयले आनी हें सगळें इलेक्ट्रिकल कितें प्रॉब्लेम जावन जालें. देवान आमकां वाटायली. नाजाल्यार हो माटो उजो पेटोवन लासून वेता आसलो आनी कितें जाता आसलें हांव नकळो. म्हूण देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक वाखाणुया. देवान आमचेर येवंक आसलो एक आकांत ताणें निवारलो. उडास्तोरा विजमितां खंयचो सांत सांतीन करिना, देव करता. तांचे थावन तो करता. वय सांत फ्रांसीस शावेर विजमितां करिना, देवाचे मजतीन तो तें करता. हें आमी समजून घेवंक जाय. म्हूण ताच्या नोवेनाच्या वेळार आमचो माटो वाटावलो. हांव देवाक आर्गां दिता आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसांत तुमी वांटो घेवंक आयलीं आनी तुमकां समेजता देव बरें करूं. कुशाल जावन घरा वचात. आमी गीत घेवया. U20 पेज नंबर 240
San Francis Xaviera, Wada Cura. San Francis Xaviera,